तुमकां सगल्यांक हांव जैविध्य मायणा म्हज्या पंगडाच्या नांवान येवकार दिता. आमची पाड तिचें नांव जावन आसा चौकीदार. देव बरें. चेडवाची पाटारी चेडकोरी खेळांनी आयज भाग्यता वस्तोरी वेगवेगळे रोल ते करून खुशाल तुमकां दवरून आनीच फुडें कोता तयारी खेळांनी नाचोंक आमकां सोयेक मेवलो डायरेक्टराचे आमी उपकारी गोंयची संस्कृताय सदांच सांबाळूंक जाय खंयचे देसांत आमी आसो तरी स्वादेकात ते खेळाचे आयकोप्याचे मन भुलगयता तशेंच खेळ येतोच त्या गांवांत पयली मोड ती मारून खेळायलो म्हणून कळयता ओपारीचे देव ओपारी खेळांनी देव आयकोंक मेवता हे सगळे तूं पयशी जाल्यार आजून पासून कार्नवालची बोव आसा म्हणून गोमता आजी गांवांत पयशे काडून ते गाडी पूण आतां हे तोड्याच गांवांनी दिसता उमेद गोंयकाराची अशी कानावालाची उणी जायत उबेता रे इश्टा परंपरा गोंयची आमी सांबाळया गोंयची फेस्तां आख्या संवसाराक आसता कार्नावाल तो येतोच कालच्यान उमेद रितोच सुराच्या ताळार नाचोंक लागता पुर्वजांनी सुरू केले खेळ आमी जिवे दवरुया इस्कोर बोरी बरोवन मेसेज बोरी दिवया देवान आमकां देणे दिला ताचो उपयोग करुया आयज आमी फाल्यां तुमी सगल्या तरणाट्यांनी हे मनान धरुया विवा कार्नावाल म्हणून चौकीदारी पाट कितें दाखयता तें पळोवया विवा कार्नावाल म्हणून चौकीदारी पाट कितें दाखयता तें पळोवया दिवली मोगाची ह्या घरान पेटल्या वरान तिच्या वाटी चलोया व्हडले आमचे निऱ्या मडका पोरी शिवबाईचे वारे घेवया एक वोट आमचो सदांच असो उरो देवा लागीं आमी मागोया उपकार तुमचे केन्नाच विसरचो ना हे गोंयान सांगली रावया हे मोगाचे मंदिर उजवाडितात ते केन्ना वटफुलाची ती भक्ती तेच सोडते जायना ह्या घरांत हांव जल्माक आयलां म्हणून ते म्हाका उदिकार वचूंकाचो सुंदर तोपये मूख दिवची ना सदांच पावूंक गेली पुरी करूंक चिंतना मोगाच्या ह्या घरांत नदरला कोणासाव देवाक कोता प्रार्थना दिवली मोगाची ह्या घरान पेटल्या उजवाडाक तिच्या वाटी चलोया व्हडले आमचे निऱ्या मडका पोरी शिवबाईचे वारे घेवया ला 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 हांव दोनया देवाक कार घातला आनी मागता दोनया देवा लागीं आमचो हो घराबो सदांच असोच एकवटान दवरल्या प्रॉब्लेम जाणाय हांव सदांच म्हज्या नशिबाक शिवता कित्याक
हांवें म्हज्या जिवितान फावो तें शिकप करूंक ना जावन आयज हांव चौकीदाराची नोकरी करता आनी की चौकीदाराची नोकरी करून म्हज्यान तुमकां सगल्यांक फावो तें जिवीत दिवंक घडना. मार्कोस हातून तुका कसलो गुन्यांव? तू कांयच चिती नाका. पळय आतां आमची भुरगीं वाडून व्हडलीं जाल्यात. आमचे बाय इस्कॉल शिकता जाल्यार कितें जालें? आतां म्हजो पूत कॉलेज करता आनी थोड्याच दिसांनी मागीर कामाक लागतलो. एकदां तो कामाक लागलो म्हणटच आनी मागीर आमकां हात दितलो ह्या गांवान आनी कोण आसा? मागीर सारकें तुजें. चल आतां म्हजें टिफीन घेवन यो ना जाल्यार म्हाका वेळार कामाक बरें, बरें. ना तर ना तर डॅडीक ताचो बॉस तापयता आणि ग्राउंडाचे दारान मारूक लायता. आलिया दाडाची फकाणां कोता सॉरी म्हूण ताका. कितें गे मामी, डॅडी तर दिसचोय भोर कामाक आसता. तुय ताची कोण फकाणां कोत्ता आसतलो? दिसचोय भोर बाबडो बोर जाता आसतलो. आता हांवें ताची मातशी फकाणां केल्यार कितें जाता? पुरो पुरो आता टाइम पयला तुम्ही. कितें गो आयज इस्कॉल ना तुका? चल वचून रेडी जा. आनी तू रे अजून कॉलेजीक रेडी जावन आयज कॉलेजीक वचोंक नाका. मामी हांवें तुका सांगलेलें एग्जामीची फी भरपाक आज लास्ट डे म्हणून. आयज हांव फी भरना जाल्यार ह्या फावटी म्हाका एग्जामीक बसोंक मेळचें ना. शी 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 लॉज म्हाका सदांच हांव लास्ट. होय मामी, त्या दिसा कंप्युटराची फी भरपाची आसली. हांवें टिचरीक सांगलें डॅडीक पगार पटोच दिता म्हणून. पूण ती टिचर आतां म्हाका परत परत विचारून म्हाका लॉस कोत्ता. सारकी लॉस जाता म्हाका. होय लॉजूच ती. लॉस कसली लॉस कसली लॉस दिसता तुमकां सांगात? कॉलेजीन सगलीं भुरगीं म्हाका चावयता हेका चौकीदाराचो पूत म्हणून. कॉलेजीन सगलीं भुरगीं बरीं कापडां न्हेसोन येतात, मोटरसायकली घेवन येतात आनी हांव शी 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 चेडवा पासून फ्रेंडशीप करूंक सोदिना म्हज्या लागीं. कित्याक हांवें एका चौकीदाराचो पूत म्हणून. कितें गे मामी, हांव तर म्हज्या स्कुलान सारकें फेमस. भुरगीं म्हाका चौकीदाराची दुमणी नात, पूण म्हणटात हे पळय चौकीदार येता. होय हांव एक चौकीदार आनी की चौकीदाराची सर्वीस करून हांवें तुमकां ल्हानाची व्हड केली. तुमकां जेवयली शिकयली आनी अरे सगळ्या मायपायचो कायदो तो. आपल्या भुरग्याक वाडोवंक शिकोवंक जेवंक. ताणें आपल्या भुरग्याक तुज्या भाशेन लॉजेन दवरूंक ना. सीजर आयज तू येतो व्हडलो जालो की तुज्या डॅडीक अपमान करूंक लागलो. जाणा बाबा जेसूक मी सोलमलोलो तो एका गोरवाच्या गोट्यान. ताचो बापूय कोण? एक देवूय. पूण ताणें आपल्या आवय बापायक केन्नाच अपमान करूंक ना. ह्या संवसारान बरें काम केलें. ह्या संवसाराचो राजा जालो. आयज तेका आमी जेसू म्हणून वळखतात. नो एका चोवयाचो पूत. बाबा तूं आतां वाडोन व्हडलो जाला. बरो शीक रे म्हज्या पुता आनी एक व्हडलो मनीस जा. आनी ताचे उपरांत हो आख्खो गांवचो लोक तुका ओ पळय सिसर वेता म्हणटाले. नो एका चौकीदाराचो पूत. येता हांव. राव आनी मार्कोस मार्कोस टिफीन तो रे घेवन. दिसता हांव कुडीन बारीक पूण तोकलेली सारकोच हुशार. सुबेर बायक मोजेर लागोन तूं बसयला म्हाका कोडशाक. जायत्या गुणांनी हांवी बोल्ला ताणी म्हाका केला पाशार. जायत्या जाणांक बरें केला पूण दोन त्या कोडशाक. नितात रातच्या बाराक उठ्ठात सकाळच्या इकराक. उठचे आदी दोन पावटी हाड घालता ताच्या दुकराक. दोनपारा कोण येतोर दोता ताका जेवणाक. म्हजी खबर तुमकां सांगल्या तुमी सांगशात बा दुसऱ्याक. म्हजी खबर तुमकां सांगल्या तुमी सांगशात बा दुसऱ्याक. सांगपा म्हळ्यार हे घरां ड्रायव्हर काम सर्वंट सगळें काम म्हाका करूं पडटा. म्हाका करूं पड मुगेल्या भावा आणटवलो पोटीचे आलोलो आणटवला पूण मागीर बुच पिता कितको येयलो. कितके हांव हे सगळें करपय मुरी म्हाका हे कितें रान्नीचे दवरलो मातशे दोग थिंगा म्हाका दड लागलो. अरे एश कोण केल्यार तुकांनी बाकी कामां दोताय तो बॉस दोगांय कामां काडलो मागीर रस्त्यार भोंव पडटले अशेंच को पियोन तुका सांगता आज तू राव नाका. चल बॉस राव नाका. बॉस सारको पोतून यो सामान तुका दाखयता. हेचो अशें जाता एकान डोलवा हिंगा बरो कुकतो आमगेलो पोटीचेर पूण हुंय ताचो असो पियोन सामान कोता.
पात्रांक गेलो एक चेडूं मेळ्ळो म्हाका ताका सांगलो हांवें एक सर्वंटा काम आहा म्हूण तेच म्हणटा ते आज ते पालेट जाल तुका असं टाइम ओय. झाला बस वेळ ना टीव्ही सांगत तू रागा जायनाका तू इतू बरें न्हेसोन येल ते हिंगा काम आहा ते ऑफिसांनी सर्वंटाचे खबर हा म्हाका मागीर? इंटरव्यू आयल स्टायलीन येयला मातशें ओय. जाणा तुकड्यापासून दवरता आसतना सूट मार आतां सुटकेश बा घेवन वयताय सांगत गो भितर चोयल्या कितें कितें? आख्खी सुंबा बाळी मुट्टी ऑफर सोड ओय, सांग. तुका सांगता कितें? हाय तू येल ते न्हू ओय. तुम्ही पासापा जाया बरें रे दोन भामाक फेल करून हांव झाडाची फायन दाखोवपा जाय म्हजी नांव वयर काड जाय तू बिनाका ओय मॅडम शी इज मदर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया येस मॅडम आणि हू शी शी इज मदर ऑफ दिस बंगलो गो तू हांगासर कित्याक वता तू सांगो न्ही तेका तू एक तू सांगो. सांगो बी येतो मग वय गो वोट लाग मारी कुशीन सोड आणि वचो कर हांगासर काम मेळटा म्हणून तुका कोणे सांगला हाय सांगलो मॅडम हाय सांगलोले बॉसान सांगलोले सर्वंट मेळटा हाड म्हूण सर्वे ओय आणि इतले बरे नेसोन नाईस नाईस ड्रेसिंग नाका नाका मॅडमीचे फेस येयलो तू बॉड तर सर्वंटींग घरा येल जाल्यार बॉस हे सोन्याच पोखान पडत तू उलयता तेच चितून उलय ओके, मॅडम. हांव तुका लास्ट वॉर्निंग दिता सॉरी मॅडम थिंकिंग टॉक ओके टॉकिंग मॅडम सॉरी मॅडम थोडे उलोय चड उलोय नाका बॉस येवपाक जालो हा बॉसा टायम जालो भायर सरपाचो येस बॉस गाडी तयार आसा हा बॉस आणि क्या कोण म्हजें नांव दीपिका पाडुकोन पूण लोक म्हाका मोगान डीपी म्हणटाय दीपिका पाडूक ते हांव डीपी म्हटला का बॉस मॅडम असो बॉस कामाक आयला ते हय हांव एडुकेटेड आणि तुझे शिकप कितें गो मॅडम घे मुगे फायल चोय शिकप ओत्ती दवरल्या हांव जाणा तू म्हाका असोच लॉज करता पण हांव तुका सांगता हे चेडवाचो आणि तुजो म्हाका दुबे उचला हे चेडवाक काय करप नाका आगे मॅडम ते आता हेच थिंगा जोय मॅडम तुबा पाता बॉर्नी ओय. डाउटिंग इज नॉट गुड शापोरी कंदोळ्यार हाडून बाय तुझी जिवी असताना इंता ते गोडचे दारात मोडून मोडून सावरूचीक लागतो ना गावाच्या पाकाची शितून रातची न्हीद पडची ना गोरकान तू मोठी बेस्तीत गेली तुझी गोरकान तुरो पायक दुसऱ्या तुझे म्हणून सोरगावचे कावळ्याक दुदान त्या दुयलो म्हूण तो बोलोचो ना कोल्याक वागाची आवेगाची तो वाग दिसो ना कोल्याक वागाची आवेगाची तो वाग दिसो ना सर मुगे काम फायनल न्हू चोय आतां पगारा काय उलयना तू पळय मुगे काम चोय मागीर पगार फायनल करुया आगो पाडूक थोडे उलोय चड उलोय नाका पयले पाडेर तू थोडे उलोय कोण राव रे तिंगा किती आयदन कोई सदांच चोड आवाज करता एमटी विसल साऊंड पोल्युशन आखो इंग्लिश पोल्युशन सगळं वगैरे कुठं ठेवलंय सॉरी सर येऊ मातसो वेळ जालो वायदो लेट आयलो हाल म्हणल्यार खाल लेट आयलो पगारातलो 1 रुपया तुमचा खातलो जाल्यार तुमच्या रोकडेच दुख जाता पण तुमका काय मारूं गमन सॉरी सर बस आसूं चोय इतू वर्स जाली तुमच्या घरा तो चौकीदार पण कोता आसूं कोण येवपा भास बी मेळना आसत हे उलयता तो यू पेइंग सॅलरी नो मॅडम डू नॉट हँगिंग ट्री सर तुझी काळीच एकदम बरी हा काढून देऊ ना तुकडे दोर मुडचे सॉरी सर तुम्ही हांगासरूच रावपाचो बंदोबस्त केला कितें तू तुकडेच आहे सरान फायनल केले एक थोड उलोय नाका थोडे उलोय का माशे चौकीदार तूच सांग आता आज या गारा हांव काम आयलो हा आणि आता हांव चड तूं पिवपाक कसली गरज ना
एक सांगू बाय हिंग हुई हरमाशे हा बघले को फॉर्मॅट हा अंकल आम इसको फुकट सांग ना ते क्या को बाय अरे, सपोज ना, क्या ना, ना, ना. को मासे द्या आधी चल. सांगू आवे आवे सोया सुसू जायला हवी. हा तो खाली 4 क्वेश्चन विचारता होय. तेच मागतो सारखे आन्सर दे होय. हा तो सांगत मेरे फॉर्मॅट होय आधी 4 क्वेश्चन आणि जाता आणि मग तिथ तेरे मुळा मग तकली राहतो को बाय राहतली. चच बेगीन सारखी बेगीन जाता. होय बेगीन सारखी सो अंकल होय आज समज मेरे होय. इंग्लिश टीचर निसरण पळी होय ती मुटली सेम मी होय होय कोकणी टीचर निसरण पळी होय ती मुटली मग सालवार कर होय होय हिंदी टीचर निसरण पळी होय ती मुटली मुझे बचाव होय मागी मॅथ्स टीचर निसरण पळ्या किती मुटली किती अरे मॅथ्स टीचर निसरण पळ्या किती मुटली मॅथ्स आणि केतो सो लँग्वेज झाली कोणा मग कळलो ना 108 ना रे म्हणजे अरे हेल्प मी रे एम्बुलन्स केस मोई चिडो हे क्वेश्चन दिसायला बेगीन सारखो बाय आवश्यक जायना सारखी चोळी आम्ही हेल्मेट किती घाताय पुलिस ताला हांव दितले म्हणून अरे ना रे अंकल ना जाल्यार तकले मार लागत म्हण अरे ना रे अंकल ना जाल्यार बाई तुझी म्हाका सांगू आमी हेल्मेट किती आगाताय तोकले ना रे शी अमके तकले येवंक ना म्हणून शी अंकल किती रे तू शी शी बाबू बाय बेगी आणि किती चार तिसरी जाता. बेगीन जा होय अंकल होय. तू जाणा होय. एक मुनीस मेरे बसी आणला होय. देरफेत बाहेर पळो किती झालं अरे एक मुनीस बसी आणला होय. देरफेत बाहेर पळो हार्ट अटॅक येईल असतलो अरे ना रे अंकल ना जाल्यार डायबिटीज चोळली असतली अरे ना रे अंकल ना जा म्हाका दिसता तेगे प्रेशर हाय जावन माने शिर तुटवले असतली अरे ना रे अंकल ना जाल्यार तू म्हाका सांगू तो ते कॅश कोण भायर पडलो जोय होय ऐका? होय होय तो बसी देरा को भालो ओय, ओय. बस होना पोट तिंगा ओय. तो मेरे ससुराल बाय खायलो तू ते फावटी पगार कित्याक लेट जालो काय सोसमना पूण सरान सांगला फाल्यां सकाळी सगळें क्लियर करता सांगला कितलो तेंपळो अशेंच चलतले मार्कूस आतां तेंप बदलला आमची भुरगीं वाडोवन व्हडली जाल्यार आनी आतांच्या भुरग्यांक तांकां जाय दिवस जाय तेन्ना मेळना जाल्यार मागीर ती रागार जातात आनी दुसरी वाऱ्यार उडटात म्हणून आमी वाड्यार उडोवंक पावना आमचे भाशेन कितलो लोक आसा तांकां एके वेळेचे पासून जेवण फावो जायना पूण आमकां ते मेवता म्हणून आमी देवाक अर्घ दिवंक चल 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 तू भितर वच आनी फ्रेश जा कित्याक चावलो ताचेर मार्कूस आतांच तुका सांगलेलें न्ही हांवें बरे भाशेन सांगूंक जातालें न्हय हांव जाणा बेश्टीच फाल्यां मारी नाका पुताची फी भरूंक ना म्हणून सांगला न्हय तुका फाल्यां पगार पडटोच भरया ताची फी बाबा बाबा पळय देडी आतांच सांगतालो फाल्यां खंय ताका पगार मेवतले आनी मागीर फाल्यां आमी तुजी फी भरया मामी फाल्यां केन्नाच येवचें ना टुमॉरो नेवा कम्स हांवें म्हजी फी बोलली फी बोलली होय कशी बोलली तुमच्या लागीं दुडू टायमार दिवंक घडना अशें विचारता जशें हांवें चोरी करून हाडल्या चोरी करूंक ना जाल्यार इतले तुडू तुजे लागीं आयले कशें म्हज्या फ्रेंडान दिल्या कोण फ्रेंड ते तुमकां नाका आमकां कित्याक नाका सांग बेगीन कोण फ्रेंड बॅलन्सिंग हे चेडू बाबा बाबा तू चेडवाचे बांदून बॅलन्सी एक बरें चेडू न्हय वांकडे रस्त्यार चलपी चेडू ते ताजी इश्टागत तुका नाका सायद पळयेक ते वायट रस्त्यार चलता तूं चलता त्या रस्त्यार चल्ल्यार कितें एका भिकाऱ्याचे जियेचे पडटा जे आमी जियेता बाबा तू तशें कित्याक म्हणटा डॅडी तो दीस रात काम करून आमकां सांबाळटा ओय तूं म्हणटलेच न्हय आतां समाज तर म्हणटा मायक पाय खंय चेडवां पळयतात तुका सांगता आलिया म्हज्या कसल्याच उलोवपान तूं मोदें पडचें ना सिसर तुका डॅडीन सांगला ते चेडू बरें न्हय म्हणून सॉरी मामी बाबा तू फकत तुजें शिकपाचें मन दवर रे बाबा ते चेडू जाण विकाक 30 ते 50,000 जोडटा आनी तुजो हो घो चौकीदार म्हयन्याक फकत 6,000 होय होय हो चौकीदार म्हयन्याक फकत 6,000 जोडटा पूण हो चौकीदारच्या म्हयन्याक 6,000 जोडटा न्हय ते 6,000 जावन आसा चौकीदाराचे घामेचे ओय तूं म्हणटलोच न्हय आरे अंबानीन जोडले टाटान जोडले ते तांच्या घामाचे न्हय डॅडी हांवें तांच्या भाशेन व्हडलो मनीस जावपाची स्वप्नां पळयल्यात आनी हातूंत म्हाका आदार कोत्ता ते बॅलन्सी ओर वेता म्हूण खंय गायन धड गेलो आनी चिड्डोन मेलो हीच गोत तुजी जायत म्हाका व्हडलो मनीस सांग जाय आनी न्हय तुज्या भाशेन एक चौकीदार सिसर
चौकीदार म्हणून तू ताका आईला तेनसा लोकमान कोता या मुंशान तुका लहानाचो वोड केला या चौकीदाराच्या हातीक धरून तू चोरान शिकला आणि आता तू ताका अपमान करून पावलो माका तुमच्या आईले पहिले काहीच ऐकूक नका माका गिरेज सांगताय माका दुडू कोमोक जाय आणि हा या घरान रावला जाल्यार ते तुम्ही माका कोरूक दिवची ना देखून हांव हाताचे घर सोडून येता हे तुम्ही ना कोता गोपीशा तू यो माझ्या बराबर हांगा रावशी तर या गरीब कायच्या चिकलान लोवशी तेकडेन काढलेले मोग तोंडान पडना आणि सोग सोग त्याचे सोगले भांगार असना बाबा यादल्याच्यो मुंड्यो पूण केन्नाच फात सांगणार रे गोच्या पुता आमचे दोळे मोडपाक पावतात जाय पूण आमच्या हात पावनात ओके ओके येता हांव पूण हांव ह्या घरात पोत्तून येतलो तेन्ना हांव जाण आसतलो एक गिरेस्त मनीस आणि असलोच एक चौकीदार म्हाका सलाम मारतलो तिजन बाबा बाबा राव अरे वच्या पुता वा हो तुझो बापू एक गरीब चौकीदार म्हणून तुझ्या बापाचो वालोर केलो एक दीस वेळ येतोच तुका हे चौकीदाराचो वालोर कोपतलो रे बाबा चौकीदाराचो वालोर मार्कोस मुनीस मुनशाक वळखोनात एक कोणचा शिल्ल्यांचे सुखात केलो बोलून तिका उस्मान जातात गोटाचलो सोटोचा होत नाका पोलसा उकासलेले बा पाऊस पडसो वाजा म्हूण घुमता ओळख ते कुपारी जातोच काळे सोडून बाबा तूं गेलो चितीर आसतना पाव तुवें घातले फुडें तुज्या विणे पुताची रीत येनाका चिवी आसा खुडसाला मेलेले मोडे शीता पयले मीठ तुवें खावून दर्यान सोडटाय तुज्या जिविताचे वोडे जिवितान तूं सोदांच खुशाल आसूं देवा लागीं सोदांच मोतेली मागणे तो गेलो न्हू तो तुका मार तुका नॉट 7 करतलो कोण म्हणून रे तुझो जेम्स बॉन्ड तू हांगा कित्याक आयला हांव रॉजर सराक मेळोंक आयला अपॉइंटमेंट आसाचे लागीं अपॉइंटमेंट होय अपॉइंटमेंट हांव हांगासर एक चौकीदार आनी अपॉइंटमेंट आसतना म्हजो सर कोणाकूच मेळोंक सोदिना तू म्हाका वळखता न्हू हांव पूत तुजो पूत म्हाका दिसना म्हज्या सारको एक चौकीदार तुज्या सारक्या भुरग्याचो बापूय जायत म्हणून अरे तुज्या सारके कितले भुरगे आसात जे आपले आवय बापूय बारीक काम करतात म्हणून सांगूंक लोसतात आपल्या आवय बापायक लोसतात अपॉइंटमेंट आसा जाल्यार तुज्यान सराक मेळोंक जाता नाल्यार आयलेल्या पांयांनी परत वचोंक कर तू कोणाक सांगता तुका सांगता शिकराव ना तू शिकराव किती चाललं का आणि कोण भितर कसा आलो चौकीदार तुका 100 बडी थाला अपॉइंटमेंट आता कोणाकूच बाळक देत ना म्हणून सर हांवें ताका विचारलेलें अपॉइंटमेंट आसा काय म्हणून पूण तो म्हजें आयकोन आसता सर भितर पावलो कसो पोते पोते दिताय काम करून जाल्या पोरी सोसो Faccia forza voluta, sale a polipiso. Porata ciavalurina, so salut poso. Galina Coruso
वावर उजार करून तुझो काच्या काय बोलोय नाका का बेजो काय तुका करतलो रागतलो काय तुका करतलो रागतलो सॉरी सर सर तू घेऊन चौकीदारी तू असाच आधी आधी दापोट मारले कोण रे तू आणि किती गायला सर हांवें तुका सांगलेलें न्हय आमची लागीं गुरखो आसा म्हणून काम करूं हो पळय होतो तुवें म्हाका पयलें कित्याक सांगना ताका वाला कॅबिना दुसऱ्या येता थँक्यू सर आणि क्या थापता तो उगडाचो सॉरी सर सॉरी तेगे शेडये जरी हाऊस लायता न्हू एक दिसू हांवून जायत ते तुका ताजें लायता रावण दिता हूच गावया का कितले मार आपले तेका वय या अगं किती तू गेले हा ए मार हाय तू कित्याक कामार रावता सोड मरे काम सोडस मरे बाबा बाबा हांव सर्वीस करता फकत म्हज्या भुरग्याक लागून पूण तांकांकूय खबर आसा हे दुडू कमोवपाक म्हाका सराचो मार पासून खावचो पडटा म्हणून कोणाका अंकल तुला मुदे काढजा दूख जाता दूख चल मरे म्हाका ते संजय दादा बिचारा हुडगा आसलो ते मुन्नाबाई MBBS ती तू संजय दाद ते वॉक मारते का असो एक एंग मारता अंकल हांवें तुका एंग मारू अरे लोल्या तेक एक मुंडाय तेक जादू की जप्पी मुटाय आशायला पप्पी दिता बाबा सांगचें म्हणल्यार ही बॅग म्हाका म्हज्या पुतान मारूंक जाय आसली जेन्ना ताच्या उचेर म्हज्या सरान म्हजेर तापट मारलेले पळय तेन्ना असं अंकल रड नाका हांव तुवें पुतो मुसो मस्तो अंकल रड नाका तुका सांगता म्हाका खरें राग येयलो हो अरे एसो पूत हालो सो ते नाच दिलो एक बरे सारकें. तू जाणा पयलीं म्हाका एसो शेपो सावन गेलतो कितें सांगत गो? रड नाका. काय सांगितलो मुगे नोलो तू ओय. ओय आतो हांव घेतलो ओय. तेक तू दाखय कितें म्हणू? तूच म्हणतो जेम्स बॉन्ड नॉट 7 फॉलो मी कितें बाबा सालवार करून म्हज्या फाटल्यान पुलीस लागला तांकां तुका असा म्हज्या लागीं ड्रग्स आसात म्हणून ड्रग्स चला म्हाका तुमच्या लावड्या नाका तांबे का बाबा प्लीज म्हाका एक गुड पावट सालवार करून का म्हाका तुमच्या लावड्या नाका हांव करता एक बापूय आपल्या पुताक सालवार करचो ना डॅडी कोण तू सणच असलो एक ना एक दीस तू म्हाका हो दिसता खंयतलोच म्हणून डॅडी हाचे म्हणून नाका डॅडी घर सोडून गेल्लो न्हय तेन्ना म्हाका इतलें दूख जावप ना जितलें दूख म्हाका आयज जाला डॅडी म्हाका चालवायचो डॅडी 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 हांव प्रॉमिस करता हांव हें सगळें सोडटलो डॅडी डॅडी हांव घरा येतलो डॅडी 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 तुमी सांगलें हांव पावल्यार चलतलें डॅडी म्हाका सालवार कर डॅडी कितें चिंता तुजो पूत जेलीन पडटलो तूं ताका सालवार खोदचो ना अरे तुज्या काळजाचो कुडको तो ताणें आपली चूक मानून घेतली चीत मार्कोस चीत तू आयज सान म्हाका प्रॉमिस कर तू हें सगळें सोडून बरो रस्त्यार डॅडी प्रॉमिस पुलीस येतात पुलीस एक्सक्यूज मी हे वाडीच्या एकटो तोंडाक मास्क घालून गेलात तुम्ही पळयलाय तेका ना सर आमी पळोवंक ना पोलिशे गोडी खोटी उल नकायत खरें कितें सांग खरेंच आमी पळोवंक ना सर आयच्या जमान्यात पुलिसाक कोणूच आदार दिवंक सोदिनात पुलीस जेन्ना हेल्मेटाक लागून ताळाव दिवपाक रावतात जाण एकलो एकामेकाक सिग्नलां करतात शिटकयतात अरे त्या जंक्शना कडेन पुलीस आहाय हेल्मेटा घालात ताळाव पडटलो आमकां कोणूच थांबोवंक सोदिनात देश परी तुमच्या मनान ना न्हय ना सर आमी तुमकां फटयना सर ना सर आमी कोणाक पळोवंक ना सर खरें सांगता आनी तो गेलो तरी खंयच्यान हांव जरूर तेजो माग काडटलोच थँक्यू डॅडी थँक्यू जस्ट अ मिनिट मास्क कोणाचे ताच्या पायाशी आसा म्हणटा ताचेच आसतले ते इंटरेस्टिंग लोकांक दिसतात पुलीस फटावतात म्हणून
उदकान कितल्या तेल घातले केन्नाच ते खाला रावचे ना पण ते उपेतेलेच हेच परी पुलिशेक तुम्ही कितले फोटोबाजी चितले जाल्यार पुलीस केन्नाच पडवचे नात ते बॅगान कितें आहा ते दाखय कमॉन क्विक फास्ट ड्रग्स जे मायचे काजार यो पुलिशेन यू आर अंडर अरेस्ट कम ऑन क्विक सॉरी डॅडी सॉरी डॅडीक फसोन शेतीन घातलो मामी डॅडीच्या चितून तो दुयेंत झाली धीर घे मामी धीर घे या वेळार आमकां कोण आदार दितलो आमच्या डॅडीक सोडून हाडूंक ह्या समाजान तशेंच घडटा गो बाय निरपराध्यांक सजा आनी अपराध्यांक सुटका सकाळी पाद्याची पाय बसला तो सोय सुई बसलो एक मोतीची आम्ही तुका सांगले रे आम्ही मेली जाल्यार पासून आमच्या दारात पाय वतोरी नाका म्हणून मामी सिजराचे रोगात येता मामी हा बाबा 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 सिजर किती झाले मामी हे किती मामी म्हाका ते फोटोंचो दी माझं हांव वाट तेजेर माझे पाय सोडलो मामी बाबा ना मामी हांव चुकलो मामी बाबा मामी मामी डॅडीक सांगा हांव चुकलो म्हणून बाबा 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 सिजर बाबा Pola nasolo orkello ru Chituna variarurot munam Jesu Oshe kurum dunia kusli zalizu निरपराधी असंच मग ना तुझ्या गोरकार निरपराधी आणि हांव एक सिरीदार न्हू पूण हांव एक अंडरकवर पुलीस ऑफिसर मेरा वो कोणे हिरोशन तेगे सांगा ती वायट डोंडू कोत्ताय मू ते सापडावपा हांवें नीट दिले आनी आयज तेंचे मुडी पुरावे एकठांय ते सगळे जण आपल्यागे फोडकोनी सोचा बुकताय तुगे गोरकार निरपराधी सिजराची आपली शीट आसा लेडी वाच बाय वाच आवाज कितें बरयला तें पळय डॅडी ताणे बरयला आय लव यू जोकिना
सांगता रे बाबा ते दीस तुका हे चौकीदाराचो वावर भोगतलो म्हणून तेच बरी देव जावन आसा हे संवसाराचो चौकीदार तो आमकां राखता सांबाळटा पूण आमी दिसाक एक पावट तरी ताका दिनवासतात काय एक बापूय जावन आसा एका गोरेब्याचो चौकीदार आपल्या भुरग्याचो राखणदार मोरो पासून आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा मोरो पासून आपल्या भुरग्याची राखण करता कसलेय त्रास आपल्या भुरग्याचेर येवंक दिना खरेंच ताकाय आमची साबासकी फावो आयज हांव म्हणटा सलाम तुका चौकीदार आणि पयलो इनाम गॅस लुईस झेवियर मास्कारेंज चौकीदार झेवियर द मायनर